15 फायनान्स कमिशनचो रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 16 फायनान्स कमिशनचे प्रिपरेशन्स हे ऑलरेडी स्टार्ट केला आणि ताजो आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी सगळ्या सेक्रेटरीनी जो आहा पळय आपले प्रोजेक्ट हे ह्या फायनान्स कमिशनाच्या खातीर धाडपाक ऑलरेडी प्रिपरेशन सुरवात केला. फायनल प्रेजेंटेशन जे आहा पळय न्हू हे फायनल प्रेजेंटेशन सोमार दीस पर्यंत जातले. आज सगळ्या जाणांक दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे जे प्रोजेक्ट आयल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या. ऑलमोस्ट तशें जर पळयत जाल्यार तुमकां मुद्दामून सगळें प्रेजेंटेशनचं सगळ्या डिपार्टमेंट वायज tourism department it is approximately 1693 crore, education department approximate 1536 crore, health department 631 crore, power department 4160 crore, green energy 7350 crore, public work 5460 crores, water resource department 3401 crores, disaster management 1982, waste management 733, climate change 379, ते approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आम्ही 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले. ओके, हातूर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो. सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय न्ही ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी तेच्या कडेन डिमांड केला. हे फावटी एक वेवस्थीत प्रेजेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य आसलें, गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसलें आणि हे सगळे पॅरामिटर सुद्धा जरी कन्सिडर केले आसत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचे फ्लोटींग पॉप्युलेशन हे आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग ट्युरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळे आसता. हे सगळे कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतीत आमी 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतीत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा SDG. हे कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिवचो. आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो, कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान त्या पॅरामिटरान आमी बसनाशिल्ले. पण सगळें ओवरऑल आमी एक बरें प्रेजेंटेशन तयार केलां. 9 तारखे दीस हें प्रेजेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरतले. ताज्या भायर लोकल बॉडी पंचायत आसतले किंवा म्युनिसिपालिटीज आसतल्यो हांच्या कडेन इवन दो पॉलिटिकल पार्टी कडेन कन्सल्टेशन्स जे आसा पळय न्ही हे 16 फायनान्स कमिशनचे जातले. प्रिपेरेशन्स एकदम खूब बऱ्या पद्दतीचे केला. आमी आमचो स्ट्रेस आसा की आमी जितके मागता तितके फंड्स जे आसा पळय न्ही हे 16 फायनान्स कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमकां रिकमेंड करता. सीएम 2 दिसाचो सेशन आसा म्हणून ऑपोजिशनान हे केला. 2 दिसांचो ओवरऑल बजट 16 फाइनेंस कमीशन की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. 16 फाइनेंस कमीशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़ रुपीज़ की डिमांड हम 16 फाइनेंस कमीशन के सामने रखने वाले हैं. आगे आने वाले 9 तारीख को उनकी मीटिंग है. वो मीटिंग कैबिनेट के साथ भी होगी, लोकल बॉडीज़ के साथ होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होंगी और इंडस्ट्रियल बॉडीज़ के साथ भी उनकी मीटिंग होने वाली है. ओवरऑल गोवा के डेवलपमेंट के इशू से 16 फाइनेंस कमीशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले 2 फाइनेंस कमीशन का फ़ायदा गोवा को नहीं मिला है क्योंकि गोवा लिबरेट 14 साल में बाद हुआ था, इसलिए 2 फाइनेंस कमीशन का जो लॉस हुआ है उसकी भी बात हम उनके सामने रखने वाले हैं.